दीस शुक्रार फेब्रुवारीची 27 तारीख 2024. पहिले वाचप एझेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 18 ओळ 21 तावन 28 पर्यंत. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पूण खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार आनी सगळे म्हजे कायदे पाळून न्यायनितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो. तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका कांय संतोश भोगता? उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोश भोगता न्ही. पूण नितीवन मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत काय? ताणें केल्ले खंयचेच बरे करणेचो उगडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पाताक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात, सर्वेस्पर करता तें सारकें न्ही. इस्रायेलाच्या घराण्या, आयक. हांव करता तें सारकें न्ही वा तुमी करतात तें सारकें न्ही. नितीवन मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकाक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो. तो मरचो ना. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 130 1 तावन 2 3 तावन 4 5 तावन 7a 7 BC तावन 8. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? पाताळांतावन सोम्या हांव तुका बोब मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. तुजे कान चीर दिवन दीत म्हजे खालते विनंतीच्या ताळ्याक. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? तुजे लागीं आसा देखून पातकांचें बोगसाणें, आमकां आसा तुजी भयभक्त. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? म्हजो आत्मो सोम्याची वाट पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर म्हजो आत्मो भरवसून रावला. केन्ना फांतें जायत अशें म्हण पाऱ्यागार आशोवन आसता. त्या वरन चड म्हजो आत्मो म्हज्या धन्याक आवंडेवन आसा. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? ये इस्रायेला, सोम्याची वाट पळोवन राव, कित्याक ताचे लागीं आसा काकुळट. संपूर्ण सुटका ताचे तानूच लाभता. तो इस्रायेलाक तिच्या सर्व खोटेपणांतली सोडयतलो. श्लोक. तूं सोम्या जर खोटेपण लेखशी, सोम्या तुजे मुखार रावत कोण? उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. तुमची सर्व पातकां तुमचे तावन हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर, आनी एक नवें काळीज आनी नवें मोन तुमचे थंय आसा. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. शुभ वार्ता. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 ओळ 20 तावन 26 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग लागलो,
शास्त्र्या आणि फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुम्ही सर्कींच्या राज्यांत रिगचेनात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुम्ही आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका नितीसभेचे जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका नितीसभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेदीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरे पिशा म्हणटा ताणें एमकोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी कानीक भेटोवंक वताना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उगडास येता तर ती तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वच आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कुर्तीचे वाटेर आसतना ताचे लागीं राजी जा. नाजाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातान दीत आनी तुका बंदीन घालतीत. सतस हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर थंयसो तूं भायर सरचो न्हय. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जुदेव मुखेली, शास्त्री आनी फारिजेव मोइजेच्या नियमशास्त्राच्या बळान चलतले. नियमां पाळल्यार समर्थ पडलेलें बरी जालें म्हणली तांची समजणी चिसू बदलिता. जुदेवांच्या असल्या समजणेची तूं टिका करता. नियमशास्त्र प्रकार जिवाशी मारिल्ल्यांक तनकी आनी अपराध्याक शिक्षा आसली. पूण मोगाचो उपादेश एक मात्र उपादेश म्हूण शिकयल्लो जेजू मोगाच्या उपादेशा विरोध वेचें सर्व वायट आनी अपराध म्हणटा. जेजू बऱ्या मनशा संबंधाक चड महत्व दिता. देवा काणीक पेटोवची एक बोव बरी आनी भक्तीभरीत संगत. पूण पेल्या लागीं बरो संबंद नासता. राग दवरन देवा काणीक भेटयल्ल्या द्वारी कांयच फायदो ना म्हणून तो स्पश्ट सांगता. हे खातीर पयले आमचे विरोध आसच्या भावा भयणी लागीं राजी जावन मोगाचो संबंद रचून उपरांत नितळ काळजा मनान भेटयल्ली काणीक देवा खरेंच मानवतली म्हणटा जेजू. पेल्या लागीं बरो माया मोगाचो संबंद दवरया आनी आमची काणीक आनी जिणी देवाक मानवतली.